अंदू वर्सा तुम्ही जी माटोळी केल्या न्ही, सो तिचे महत्व कितें आनी खंयची खंयची फळां वापरून तुम्ही हे केला? आम्ही ही माटोळी 2005 सुरुवात केलेली, पण त्याच्यामध्ये आम्ही पहिली आमचे जाणटेले करीत येयले न्हू, तशें आमी करताले. पूण गव्हर्मेंटान हार्टिकल्चरान जी स्पर्धा दवरली माटोळीची, तेका लागून आमी कितें केलें, रानांत वचोन वेगवेगळ्या रानांत वचोन वेगवेगळी फळां हाडून आनी ती लोकां मेरेन पावोवपाची आमचो हेतू आसा. म्हणून ही आमी माटोळी रानांत वचोन ती फळां विषारी जावं कसली वखदाची फळां बांदलेली आसा माटोळेक आमी. सो आता अंदू तुम्ही जी केल्या पळय माटोळी, त्याची कितें संकल्पना कितें आसा? हेजी संकल्पना राम वनवासाक वयता ना ना राम लल्ला जे अयोध्येक जे राम मंदिर बांदला न्हू, त्या खातीर आमी ते एक वेगळीच हें केली आनी ते राम लल्लाचें आतां सगळें आमी हें केलां. आता या तुम्ही राम लल्ला जो केला पळय, ताका कितली आता फळां भितर आसा, कितले तरेची? आमी आतां राम लल्लाची आमी माटोळी घातली न्हू, तिका 301 सुमार फळां आसा. हय 301. पूण ती आमी बाजाराचीच ना, आमची फक्त रानांतलीच फळां आसा. वखदी आसा हितून, वखदी चड आमी म्हत्व दिलां. आनी आमी तेवूय कितें पर्यावरण नश्ट करून काडिना, पर्यावरण जपून ते दवरून ती आमकां जाय तीच फळां हाडून आमी ती हें करता. सो आता 301 फळां आसा पळय, हेतून दुर्मिळ फळां अशी खंयची आहा जी लोकांक खबर ना? ह्या हितून आतां आमचें कितें आसा न्हू, हे माटोळेंत वखदाची फळां आसा. मागीर दुर्मिळ फळां म्हणजे ती फक्त ह्या आमची रानांक जी मेळटा न्हू आमकां ती. फॉर म्हणजे एक्झाम्पल खंयची सांगपाक शकता? खंयची खंयची अशी आसा? आमकां दुर्मिळ फळ म्हणजे रेड्या रक्ताची साल. कसली? रेड्या रक्ताची साल. रेड्या रक्ताची साल. हे कवच. हा कितें ते? कवच. कवच. ओके. हा ही रेड्या रक्ताची साल. ही रेड रक्ताची ही न्ही. ओके ओके. आनी हे सासणाची साल. ओके. हा ही हो हे कितें? कोडू कारांदो. कोडू कारांदो. ओके. हा कोडू तेंडला. ही कोडू तेंडला म्हणजे रानटी. रानटी रानटी रानटी. ओके ओके. हे हेचे झाड. हे कितें? झाड कणगाचें. हा हय. ही कुंजनंजन. कितें? रानांतली कुंजनंजन. ओके. हय. ही चाफ्याची शांग. चाफ्याची? हय चाफ्याची, ती सुद्दां दुर्मिळ आसा. रानटी चाफो? ना ना हे आमचे ओके. चाफो. हा हांगा रुद्राक्ष. हे रुद्राक्ष हय. ते तुम्ही रानांतल्यान हाडल्या? ना ना ते आमी म्हणजे रानांतल्यान हाडून म्हणजे असो फामाद आशिल्लो. हा ओके. हय तेजे झाड. ओके. सतफळ. कसले? सतफळ. 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 ओके. हा चिरको. चिरको? हय. चिरक्याची भाजी बी करता तो? हय. ही गारू ही खरशींग. खरशींग? खरशींग. खरशींग म्हणजे ते आतां हे सायडी रानांत मेळना, त्या वाळपय काणकोण हे सायडीकूच मेळटा. सो तो तुम्ही खंयच्यान हाडलो? तो आमी वाळपयच्यान हाडलो. साट्रे. साट्रेच्यान? सो हांगाच्यान तुम्ही साट्रे गेल्ले? हय हय. ही रामबोटी. हा ही खावपाची. ओके. हे चानयेचे फूल. हा जे मेडिसीन प्लांट. हा कित्या खातीर हो तुका जळत बी जालें न्हू, आनी मागीर तेल बी लागता कोणाचे, तेका तेलान शिजोवन ते तेल करून लावप. हे वाताळू. हा वाताळू. वाताळू दोलीक आसता. हा दोलीन. पणसाचे. हा ते फक्त पांयाक ते शिरो शिरो येता न्हू, तेंका खाता. हा म्हणजे ते वखदी? वखदी वखदी वखदी. ओके. वखदी. हा हे गंजन. हे गंजन. ओके ओके. आणि हे कितें ते? ही दोणकुलाची शांग ती. कसली? दोणकूट. दोणकूट. वखदी काय ती? वखदी वखदीच ती. ओके. सो अशे तरेन ही सगळी फळां आसा? हय ही सगळी आमची दुर्मिळ म्हणजे सगळी रानाचीच फळां आसा. आमी बाजाराची फळांची यूज केल्लो ना, पूण जी रानाक मेळटा ती फळां हाडून आमी माटोळी बांदून लोकां मेरेन पावोवपाचो होच आमचो उद्देश आसा. सो आता ही कितले दीस आसता मागीर तुमची माटोळी? आमची माटोळी चडान चड 7 दीस सुद्धा. मागीर तुम्ही ती सगळी कोणी सांगले जाल्यार आमी दवरता एक 9 दीस. 9 दीस चडान चड. मागीर काडटा. मागीर कांयच मेळना, कुसता सगळें फळां. हो गड आमकां तांबडो. हा फळ गड तांबडो. तांबडो. ओके. हे
हे काटेकोर. काटेकोर. सो आता हे तुम्ही इतले करता पळय वावर, सो कितले दीस लागतात तुमकां ही फळां सगळी? आमकां फळां आमी पयलीं सर्वे करता. हा. एक 15-20 दीस आमची पयलीं वयता, खंय खंय आसा न्हू खंयच्या रानांत खंय मेळटलें आमकां फळ आनी खंयचे हितून मेळटलें रानांत ते आमी वचून पळयता. आमची टिमूच सगळे आमचे एक कुटुंब आसा आमचें सतरकर कुटुंबीय, आनी ती कुटुंबीय आमी सगळे वचोन म्हणजे सगळे भावां घेवन भावाचे भुरगे सगळ्यांक घेवन हांव वयता आनी तेन्ना ती आमी पळोवन थंय दवरता. पूण त्या दिसा हाडिना, मागीर आमी हें करता. सो टोटल टाइम कितलो? 1-2 महिने लागते ना. म्हणजे सगळे पोवन दवरून बीन हाडून? पळोवन दवरून आमकां 15-20 दीस वयता सामके. ओके. म्हणजे पळयता आमी पयलीं खंय मेळटले खंयच्या रानांत एका साठे गेले जावं फोंड्या सारके खंयच्या पणजे सारख्या शहरांनी सुद्दां आमकां मेळटा ही. पूण आमी सांगपाचें म्हणजे तुमकां आतां हितून आमकां फक्त आमी आतां वयता थंय ताका सांगता हें आमकां कोणालें ताका झाड उरलें आमी ताका सांगता आमकां मातशें हें फळ जाय आमकां केन्नाच कोण ना म्हणना. ओके. सो आता फाटली कितली वर्सां करता तुमी अशें? आमी 2005च्यान स्टार्ट केला. म्हणजे 5च्या पयलीं करताले आमी. पयलीं आमचे क्लब जे आहा न्हू ते माटोळी स्पर्धा दवरताले तेन्ना आमी ते माटोळेक आमकांच पयलीं मेळटाले अशें जातालें. सो आता तुमी ते कॉम्पिटिशनाक बी एप्लाय केला? हय, आमी कॉम्पिटिशन आर्ट एंड कल्चर एप्लाय केला. हेच्या पयलीं तुमकां मेळ्ळा प्रायज बी? आमकां फर्स्ट 3 मेळ्ळ्या, सेकंड आनी थर्ड. हांव फक्त फर्स्ट सेकंड थर्डाकूच आसा. सो न्हय तुमकां अपेक्षा आसा इतले कश्ट घेतले ते प्रायज मेळटले म्हणून? हे सगळ्याचे आशिर्वाद आहा म्हाका. सो कितले जाण तुमी हे वावर करता घरातले लोक? कितले जाण? घरांतले लोक म्हणल्यार आमची 5 घरां आसा. एक कुळमोटी आसता, हांगासर एक 4-5 आहा. ते सगळे आमी एकठांय येवन हे सुद्धा डेकोरेशन जे आमी भुरगे आमचे सारके 1 म्हयनो लागता तांकां. आनी तशें आमी तांकां सांगता हे करता हे आमी रातचे येवन करता. पूण आमच्या वांगडा येया भोंवपा वयता आमी. आतां खंय गेले हांगा एक 6 जाण गेले, थंय 6 जाण गेले अशें करतात. सो आता तुका बऱ्यापैकी सगळी म्हायती ह्या रानटी फळांची बी जाल्या दिसता न्हू ह्या सगळ्या वावराक लागून? सो तूं आता एक्चुअली तुका बेंगलोर सर्टिफिकेट मेळयलें आहा वखदी. ओके. आनी कोणे दखल बी घेतल्या तुज्या वावराची? आनी कोणे तुजी दखल बीन घेतल्या वावराची अशी? लोक पळोवपाक बी येता? लोक खूब येता. आयसीआरचो डायरेक्टर येवन गेलो. ओके. आनी आतां एक MLA येवन गेलो. कोण MLA? राजेश खरेकार. हय. आनी अशें खूब जाण येवपाचे, फाल्यां बी खूब जाण येवपा. आमचे आतां पर्यावरण प्रेमी सुरेखन गांवकार येयल्ले आसा 70च्यान. ते आमकां खूब मार्गदर्शन करता. ओके. सो आता खूब आमी आतां जशें पळय खुबशे लोक प्लास्टिकची फळां बिळां वापरता पळय, तेचेर तूं कितें तांकां सांगपाक सोदता? तांकां हांव इतलें सांगूंक सोदतां प्लास्टीक फळां ही बांदप ना. जेणे करून आमकां दिसता की आमी रानांतलीच फळां हाडपाची आनी ती माटोळे बांदून लोकां मेरेन पावोवपाचो होच आमचो उद्देश आसा. येस. सो तूं लोकांक कितें आवाहन करतलो येवन पळोवचें म्हणून सगळे हे? हांव लोकांक आवाहन करता तुमी आमची माटोळी येया पळया. आमकां कितें चुकलें जाल्यार तुमी सांगल्यार जाता. ही फळांक आमी फळां केल्या फळांचे फोटो मारल्या. ते फळांचे बॅनर हे सगळे हांगा भायर लायल्ले आसा आमी. ओके. ते कित्याक खातीर लायल्या लोकांक थंय माटोळी पयली हांगा ताका फळ पळोवपाक मेळटा, नांवूय कळटा. नांवूय कळटा आनी सगळी तांकां खंयचें फळ कशें आसा हें दिसता. म्हणून आमी हे बॅनर तयार करून फूल नांवां दिवन ह्या रानभाजीचो आसा 21 चवथीची रानभाजी
लोकांक कळपा खातीर आमी ती रानभाज्यांचो बॅनर लायलो आसा. सो आता आम्ही हांगा जेन्ना पळयता पळय थोडी अशी नांवां आसा जी आमी केन्ना वाचूंकूच ना किंवा आमी ती पळोवंकूच ना. सो तुका हेची म्हायती कशी कळ्ळी? म्हायती म्हणजे म्हाजो मित्र आसा आमचो भाली सत्रकर म्हणून, तिने सांगलें आमी हे करुया, अशी नांव बॅनर करुया. हांवें म्हणलें बॅनर करपाक काय न्हू म्हटलें. तेका सांगलें हांव म्हाका वळखपाक कळटा न्हू सगळीं फळां. तेन्ना आमी ते फोटो मारले, डायरेक्ट कंप्युटराचेर नांव दिली आनी हेजे परस हे आनी केल्लें आसा, राशी चक्र केल्लें आसा. ते तुमकां दाखयता तुमी भितर. राशी चक्र म्हणजे ती राशी म्हणजे मनशा राशी आसा न्हू, ते राशीचे झाड, प्रत्येक झाड वेगळें वेगळें आसा. राशी प्रमाण झाड आसा, ते झाडाची आमी ते बॅनर चित्र तयार केल्लें आसा. भाऊ आता तू इतली झाडां वखदी बी हे करपाक वयता पळय रानांनी, सो आता ही झाडांची कितें आसा आता अजून उरल्या काय ती संकटान आहा? म्हाका दिसता ती संकटांत आसा. कित्याक आतां झाडां वचत थंय मेळत ना आनी ती तेंची थोडी मेल्ली आसा, ती आसा, ती झाडां उरपाक जाय. म्हणजे आता हे झाडांचे रानांनी आमचे अस्तित्व कमी जायत चल्ला आनी माटूय नश्ट जातल्यो. कित्याक आता ती झाडां मेली, फाल्यां आमकां फळां कशी मेळटली. म्हणून ते आमी पर्यावरण सगळें राखून दवरपाक जाय आनी ते पर्यावरणाक लागून आमी पर्यावरण नश्ट करपाक जायना असो एक सो तू हे अशें तुका आतां अनुभव येयला ही झाडां कमी जायत चल्ल्या, कारणां कितें आसूं पूण आसा अशें जाता. म्हणजे नैसर्गिक आनी मानवी कारणां दोनूय आहा. म्हणजे निसर्गाचे कशी जी झाडां आसा न्हू ती नश्ट जावपाक जायना, तेंचेर ती बरी जावन तेंचे पासून आमकां फळ मेळपाक जाय जाल्यार तें फुडें बरें चलतलें. नाल्यार कशें जातलें तें मातशें गव्हर्मेंटान विचार करपाक जाय. सर आनी दुसरी गजाल भाऊ, म्हणजे आता तुम्ही हे इतलो वावर करता, कश्ट करता पळय, तुम्ही आता ते एप्लाय करता कॉम्पिटिशनाक, सो तेची प्रायजां कितली आसता अशी? प्रायज तिचे व्हडलें काय ना, 20,000 फर्स्ट प्रायज आसता, सेकंड प्रायज 15,000, थर्ड 10,000 अशी कॉन्सिलेशनां आसता. म्हाका कितें विचारपाक जाय, तुमी आतां इतलो वावर करता पळय, हो वावर आनी तो प्रायजांचो अमावंट हाचो मेळ बसता? ना, हेतून मेळ बसना. हांवें सुद्दां हे 2-3 वर्सां हांवें सांगलेलें आमच्या सरकाराक, म्हणजे मिनिस्टराक, तुमी ही प्रायजाची अमावंट वाडया जाल्यार आमकां कितें तरी भोंवपाक पयशे दिया पयलीं. बरोबर. नाल्यार आमचो खर्च बसना न्हू. तुमी हय आमी इतलेंच हांव सांगूंक सोदता हे प्रायजाचेर मातसो सरकारान विचार करचो आनी प्रायज मातशी वाडयची.